दोतोर म्हाका कुत्र्या बद्दल मातूय दुस्वास ना, पूण मनीस एक टायम पडमूर जाय, पूण कुत्रो न्हू. ताका तूं केन्नाय खावंक घालशीत तो जन्मभर तुजी याद दवरतलो. हो अनुभव म्हाकाय आसा. प्रेम करचें कुत्र्याचेर, पूण मनशाक कुत्र्या भशेन करचें ना. तुम्ही कितें म्हणटा पळय दोतोर बापा तें म्हाका सारकें कळटा. आमचो एक फ्रेंड आहा दोतोर, त्याच्या भयणीक न्हू इतले पिशे कुत्र्याचे. शी, तिका कॅडबरी खावंक घालप, तेका घेवन भोंवप, तेका मांडयेर घेवन बसप, तेका कपडे घालप. शी 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 विटयले. इतलेंच कित्याक पळय त्याच्या आरशेशीन कुत्र्याचो बर्थडे आसलो. हो म्हाका फायल दाखयता. ते 25 कुत्री आसात आणि तेतून ह्यो कुत्रो केन्ना जल्मला, ह्याची बर्थ डेट कितें, ह्याच्या आवयचें नांव कितें, ह्याच्या बापायचें नांव कितें. शी 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 इटयले, सामकें इटयले. दोतोर एक वेळ तांकां आज्याचें सुद्दां नांव आनी तेर्म आसतलो, पूण आपल्या आज्याचें नांव तांकां खबर आसचें ना. आनी त्या सुण्याक ट्रेनिंगूय धाडटा विमानान पुण्या बेंगलोराक. दोतोर तरी बरें तांकां एलावड ना म्हणून, नाल्यार तो मालक कुत्र्याक घेवन आपल्या मांडयेर बसपाचो. हांव तुमकां एक सांगता, आमच्या देशान न्हू लोक पश्चिमी देशाचें आंधळेपणान अनुकरण करपाक लागल्या. पूण कोणाकूच नाका आपुल्या गड्या आमचा गांव बरा म्हणपाचें. कळ्ळें? हांव तुमकां एक संजीव वेरेकाराची कविता वाचून दाखयता. कळ्ळें न्हू? कितें आसा दोतोर, म्हाका केन्नाय कविता आवडल्यो न्हू जाल्यार हांव त्यो बरयता ह्या कादेनात. कळ्ळें तुमकां? कवितेचें नांव कुत्रे. कुत्रे. म्हज्या एका सोयऱ्यागेर खूब कुत्रे आसात. म्हज्या एका सोयऱ्यागेर खूब कुत्रे आसात. धाकले जातीचे, व्हडले जातीचे, तरातरांचे. धाकले जातीचे, व्हडले जातीचे, तरातरांचे. तांची अपुरबाय पळयतकच म्हाका दिसता, तांची अपुरबाय पळयतकच म्हाका दिसता तांचे मदलो हांव एक आसचो म्हणून. असल्यो कविता न्हू दत्तोपा म्हाका सामक्यो आवडटात. कांय जाण बरयतात कठीण सारके बोध शब्द. आनी दोतोर तुमी ते दोगां आमच्या शेजाऱ्यांक तपासूंक आयला म्हणटाले न्हू. एक हो कुत्र्याक लागून जाल्लो रोग आनी दुसरी ती वारमाली बायल. तिका कांयच जायना. बेश्टी तकली गरगरता म्हणटा, कमर फोडटा म्हणटा, पांय दुखतात म्हणटा. हे आनी तें हिका कांयच जायना. हेका आमी सायकोसोमॅटीक रोग म्हणटा. मागीर तशें जाल्यार तेका तुमी कांयच वखदां बरोवन दिना? हांवूय तेंच म्हणटालो दोतोर. ह्या पिडेक वखद बिखद कांय ना. वखद कांयच ना. 8-8 दिसांनी फोन करप, दोतोर हें जाता तें जाता. बेश्टेच वखद बरोवन दिवप. मागीर 8-15 दीस कंप्लेंट ना. आमकांय म्हणून पोड आसा न्हू, चलोवपाचें कितेंय बरोवन दिवपाचें वखदां. लोकशाय. हय हय दोतू अप्पा, जेवले. कितें आतां प्रोग्राम सुरू जाता? हय आतांच लायता आनी पळयता. नमस्कार. आयच्या ह्या लूज टॉक कार्यावळीत तुमकां येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या आपोवणे वयल्यान आयज हांगा आमकां मान दिवंक आयल्यात नामनेचे क्रिकेट प्लेयर, तशेंच वांगडा ते फुटबॉलूय प्लेयर आसात, आमचो द ग्रेट आगोस्तीन. आगोस्तीन बाब, तुका येवकार. सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार. आगोस्तीन, हो कार्यक्रम सुरू जाला म्हणटकूच म्हाका दिसता तुवें हें काळें वकलां पळय घालां तें काडल्यार बरें. कित्याक मरे तूं एक तर तुका दोळे आयल्या कशें दिसता, नाजाल्यार तूं कुड्डो समजतले लोक. सगळे बॉलिवूड स्टार, क्रिकेट स्टार असलेच गोगल लायताय. लंडनाक गेला तें हेस्ताक घेवन अशें तूं म्हणटा जाल्यार हांव काडटा. ओके, गूड. बरें. तर म्हाका एक सांग, इयान बोथमा भशेन क्रिकेटर आनी फुटबॉल हे दोनूय गूण तुका कशें कितें आयले? वेल, एक्चुअली रागार जावं नाका दातोपा. बोथमा परसून हांवें चड गोल केल्या. अशें क्रिकेट म्हणची इन क्रिकेट माय एवरेज इज मोर. सॉरी,
हांव मातसो थोडो करेक्ट करता बोथमा परसूय श्रेष्ठ असो हो ऑलराउंडर आगोस्तीन. Actually, well, where there is a will, there is a way. Determination, practice, burning desire, and fire. That is everything. अच्छा बरें आगोस्तीन म्हाका एक सांग इंडियन क्रिकेट आनी गोंयची क्रिकेट हातून तुका कितें वेगळेंशें दिसता? Well, good question. Actually, politics in cricket and cricket in politics हे सगळ्यांत वायट. हांगाच सगळी पाड पडटा. आतां आमगेलो पारीकार बरो मनीस तो कितें तरी ह्या आमगे क्रिकेटीक बरें करतलो असो आमकां विश्वास आहा. राव रे म्हाका एक सांग तूं फाटलीं 7 वर्सां सुमार ते दिगंबर कामतीक ग्रास मारी मरे आनी आतां हे मदींचशे वेल एक्चुअली दातू कोंकणीत एक ओपार आहा. वारो येता त्या वखदान सूप धरचें पडटा. म्हणजे उगवत्या सूर्याला नमस्कार. बरें नेक्स्ट डिलिव्हरी. म्हणजे रायट आर्म ओवर द विकेट अशें वा कितें? ना फुडलो प्रश्न विचारूं? इसारे हांवें कसले बॉलरां फेस केले आनी तेंचे तोंडां फेस काडले. कसले इंटरव्यू दिले रे हांवें एबीसीचेर बीबीसीचेर सगळ्यांचे लायव्ह इंटरव्यू दिल्या तेची डीव्हीडी काडली. एबीसी म्हणजे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन काय अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन? दोगांचेरूय अमिताभ बच्चन जाल्यार सामको नेर्वस जालो. तूं बरो आहा. आतां दातू आप्पा इंटरव्यू घेता म्हणटरीच हांवें रोखडेंच एक्सेप्ट केलें. ओके म्हणलें. म्हाका एक सांग हय. गोंयच्या क्रिकेटरा विशीं म्हणजे खासा करून हे आमचे तरणाटे पहा तांचे बद्दल तुजें कितें मत? एक्चुअली हे सगळे बरे खेळटा. तांकां फकत गरज आसा बरो गायडन्साची. बॉयज प्ले वेल. आतां आमचो विजू केणी ताका पोटेन्शियल आहा आसलें तो आमचे टेस्टींत आनी 5 days 1 day सगळ्यांक पावपाचो. एक्चुअली आमगेलो सागून कामत मागीर सौरभ बांदेकार रिगान पिंटो राहुल केनी हे सगळे बरे खेळपी. तांकां फरक आगोस्तना सारके बरे गायडन्साची गरज आहा. म्हाका एक सांग तुज्या उगडासांत उरपा सारकेलो एक खंयचो खीण आसा? वेल एक्चुअली हो जावेद मियादा भशेन वदळच्यान एक्चुअली म्हणून तांबडी इंग्लीश मारता वीट आयला म्हाका सारको. बरी उगडा आसतली. एकदां आमी आझाद मैदानाचेर माद्दोलच्या आझाद मैदानाचेर एक मॅच खेळटाले. IITN इंजिनियर उमेश नायक बॉलिंग घालतालो. हांवें तेगे बॉला असो मारलो एकदम ग्रावंडा भायर युको बँकेच्या वयल्यान बॉल वचोन खंय पडचो आमच्या जायाचे मळो आसा त्या मळ्यान पडलो बॉल गायब नाच नेवो बॉल हाडलो. तेन्ना उल्हास माधोलकार व्हड क्रिकेटर धांवत येयलो आनी तेणें म्हाका गोट बँक मारली म्हणटालो यू प्ले लायक क्लायव्ह लॉयड. आनी दुसरो खेळ म्हणल्यार लॉयड लंडनाक शोएब अख्तर 6 बॉलांक 6 सिक्सरी. रडलो तो आनी ताका सांगलें इंडियनाक तूं चॅलेंज दिता. आमची काबजात दाखयली ताका. आगोस्तीन तुज्या लायफांत त्रास जावपा सारकेलो प्रसंग कितें आयला? एक्चुअली गेम इज गेम. स्पोर्ट इज स्पोर्ट. विकेट शूड बी गुड. तुवें क्वेश्चन कितें विचारलें? त्रास जावपा सारकेलो प्रसंग. त्रास जावपा सारकेलो प्रसंग म्हणजे आमगेली ती सुबेज मांदिरा बेदी. अरे मांदिरा बेदी हांव एकदां बाणावलेच्या डेविला वदान खेळटालो. मांदिरा बेदीन म्हाका क्वेश्चन केलो क्रिकेटीचेर. म्हाका क्रिकेटीचेर क्वेश्चन केलो मांदिरा बेदीन. मारली बिरी सांगली शाबोतां आनी कंप्लेन केली तेजी BCCI कडेन. रोखडेच ताका ट्रान्सफर नाच केलें सस्पेंड करून उडयलें. आतां सांग म्हाका. अरे म्हाका कापस जाता आगोस्टिना कडेन कापस जाता म्हजे कडेन फकाणां करता. आगोस्टीन बऱ्याक बरो वायटाक वायट. चेतन देसायचो फोन. तर इश्टानो आगोस्तीन आमचो नामनेचो बरो क्रिकेट खेळगडो म्हणून ताका ह्या इंटरव्यूच्या मदीं फोन आयला तो घेवपाक परवानगी दिता. थँक्यू.
हॅलो चेतन उलय असं बरो आहा ना रे हिंगा हांव आतां एक लायव्ह टॅलिकास्ट दितालो वय कोण दातू बापा ना 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 चोय चोय रागार जायनाका आज डिनराक येवप कशें केशें शक्य ना पळय कितें जालें जाणा मरे आज सांजे हांव फ्लायटीर वयतां ICCची मिटींग आहा तुका कितें एडवायस जाय डोंट वरी अरे तूं कितें कर जाणा तूं गाडी घे आनी एसोच यो पुरंडा फाटल्या सायडीन राव मुखार रावना काय ओय ओय हय तूं गाडयेन बसोन राव कितें जालें जाणा मरे हिंगा हांव आगोस्तीन येयला म्हणटरी गर्दी पडल्या आमगे सायबा फेस्तान नासता त्याचे पोस्टर परसून चड गर्दी हिंगा पडल्या सगळे गोंयचो पुलीस हिंगा आनी हें दातो आपा सांगता फाटल्या दारांतल्यान म्हाका सोड म्हणून मागीर आमी सोकलां उलोवया पळय तुका जाय तो एडवायस दिता तूं कांयच भिनाका अरे हांव आसतना कित्याक भिता आनी अशें कर तूं त्या इनो फाटके घेवन यो रे वांगडा पळय आनी दोतोर काय सांग दोतोर रे आमचो शेखर सालकार ओके ओके धरू देव बरें आमच्या चेतन देसायाक एडवायस जाय म्हजो म्हणून त्यानं फोन केला ऐकालाय बरो मनीस तो म्हणजे हांव ताका टिप्स दितालो तो शेवता तेन्ना रेस्पेक्टार करता हे म्हाका आगोस्तीना कळ्ळें बरं म्हाका एक सांग सचिन तेंडुलकर तुजो सारको लागींचो इश्ट वय आपले रिटायरमेंटाच्या प्लॅना विशीं बी ताणें तुका कितें सांगलां एक्चुअली यू सी वेल सचिन म्हजो बरो इश्ट तूं सगळें म्हजे कडेन उलयता उक्तेपणान उलयता पूण तुगे हो बॉल मात यॉर्कर कसो येयलो तेजें उतर हांव दिवंक शकना कित्याक हांव हिंगा कितें उलयलो जाल्यार तें वाऱ्यार पडटलें आतां तेणें सगळें सिक्रेट म्हाका सांगलां म्हणटरीच हांव तें सेक्रेटूच दवरूंक सोदता तूं कडेन उलोवंक पावपाना हांव हो प्रश्न स्कीप करता असो वायड बॉल कसो सोडून दिता आनीक एक प्रश्न पळय आतां कितू बॉल उरल्या तुगेले दोनूच पळय म्हाका पयलो सांग तुका ही पब्लिसिटी पळय मेळटा न्हू ताचो त्रास जाता पळय त्रास जाता केन्ना केन्ना हांव फामिलीक घेवन खंयच्या एअरपोर्टार गेलो की सगळीं चेडवां म्हज्या लागीं येता म्हजे कडेन उलयता मागीर हें चोवन मुगे रोजी तिडकोता ते मागीर गाडयेन आमच्या दोगांयन पेट्टा त्या पासत वो तिरास नाका म्हाका रोजी कोट नाका हें सगळ्यांत मोठो त्रास म्हाका जाता लास्ट बॉल आगोस्तीन फ्रॉम दी कंट्रोल रूम ऑफ द प्रुडंट टू आगोस्तीन येस क्रिकेटी विशीं क्रिकेटीच्या फुडारा विशीं तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदताय वेल एक्चुअली क्रिकेट इज क्रिकेट स्पीड वाडटा लायफाची टोर्नामेंटाच्या बायकाची क्रिकेटीची मार्क माय वर्ड्स आनी कांय तेंपान 5 ओव्हरींची क्रिकेट मॅच जातली तो जिवो अरे कितें उलयता रे तूं हांव जिवा उरल्यार म्हणजे कितें रे आनी हांव जिवो उरलो जाल्यार एका ओव्हरीची लेगीत एक कॉम्पिटिशन जातलें हें मुतीन दवर तर इश्टानो हो इंटरव्यू आमी हांगाच सोंपयता आगोस्तिनाक मेळपाक खंय सकयल गर्दी जाल्या अशें तो म्हणटा म्हणून तो फाटल्या दारांतून वचूंक सोदता आयज आमी आगोस्तिना बरोबर गजाली केल्यो तुमी आयकल्यो अशेंच लूज टॉक्स ही कार्यावळ आमी मदीं मदीं घडोवन हाडटले पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आगोस्तीन चडांत चड देव बरें करूं तूं आयज आमचे मदीं आल्या म्हणून सकयल देवतना मातसो सुशेगाद चड गर्दी आसतली Lokshai.